नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार अमेरिकेत उपचार घेता थंयसावन ताणें व्हिडिओ मेसेज धाडिल्ली. ही मेसेज बांबोळे जाल्ल्या कार्यकर्ता संमेलनात भाजपाच्या वावुरप्यां खातीर आशिल्ली. ती गोंयकारां खातीरूय आशिल्ली. तो रोखडोच येतलो. पळयात तो कितें म्हणटात तो. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे मुद्दा म्हाका तुमकां संबोधीत करपाक आयल्या ते अमितजी शहा यांच्या नेतृत्वासकयल 21 राज्यांनी भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळयली तांचे हांव उर्बेभरीत स्वागत करता. गेले 2 म्हयने तब्येतीच्या कारणा खातीर उपचारा खातीर हांव भायर आसल्यामुळे तुमच्या भितर मेळूंक शकून ना, पण म्हजेर चल्लेले उपचार बरे यशस्वी जाता हे पळोवन म्हाका अशी अपेक्षा की येणाऱ्या काही आठवड्या भितर हांव तुमच्यान परत एकदा नेटान सहभागी जावंक शकतलो. 2019 वर्सा जावपाची आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सिटां तांकांच मेळटली असो मातसो थकिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान विश्वास उक्तायला. गोंयाक पूर्ण वेळ मुख्यमंत्री दिवचो अशें काँग्रेस मागतूच आसा. वर्ष अत्यंत महत्वाच्या 2019ची लोकसभेची निवडणूक ही फुडल्या वर्साच्या एप्रिल मे म्हयन्यात जावपाची आसा आनी देशान आमकां प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदीजी हांची परत एकदा सरकार स्पश्ट बहुमतान हाडपाचें आसा आनी हें करतलो जाल्यार गोंयच्या दोनूय मतदारसंघांच्या मोठो विजय मेळोवपाची गरज आसा. ताचे खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक आवाहन करता की तुमी आतांच पासून तयारी चालू करा, म्हणजे गोंयचे दोनूय सीट आमी भारतीय जनता पक्षाच्या नरेंद्र मोदींच्या सरकाराक आमी दिवंक शकतले. हे करपाक तुमी सगळे जाण चालू करतले, नेटान काम चालू करतले अशी हांव अपेक्षा बाळगता आनी येणाऱ्या काही दिसां भितर काही आठवड्या भितर तुमच्या ह्या प्रयत्नांत सहभागी जावंक शकतलो अशी आस्त बाळगता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख तशेंच विराज कामत. कोर्टा मार्फत कितें तरी उपाय काडून मायनिंगाक लागून चलिल्लो बोवाळ जाग्यार घालतले अशें उतर भारतीय जनता पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान दिला. 2019 वर्सा जावपाच्या आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुके बाबतींत मार्गदर्शन करपाक अमित शाह आयतारा गोंयांत आयिल्लो. 2019 वर्सा जावपाच्या आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुके बाबतींत मार्गदर्शन करपाक अमित शाह आयतारा गोंयांत आयिल्लो. हे कार्यकर्ता संमेलन बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जाल्ले. ह्या वेळार हजारांनी भाजपाचे वावुरपी हाजीर आसले. ह्या संमेलनाक वेदीर पक्षाचे फुडारी, खासदार, आमदार तशेंच केंद्रीय मंत्री हाजीर आसले. जिस प्रकार से एक कोर्ट केस के कारण खदानों में भी प्रॉब्लम, माइंस का जो प्रॉब्लम हुआ है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ ही समय के अंदर उसका भी कोर्ट के माध्यम से हम एक अच्छा रास्ता निकालने बनाने के लिए पर्रिकर जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी का संपूर्ण सहयोग गोवा के लोगों को मिलने वाला है. भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारपणाखाला घडिल्ल्या सरकारात राज्यात साबार उदरगतीची कामां केल्यात अशें शहान सांगले. राज्यात काँग्रेसीक लोकांनी घरची वाट दाखयल्या म्हूण तांणी विरोधी पक्षाचेर बरीच टिका केली. तशेंच पक्षाक जैत मेळोवपाक पक्षाच्या वावुरप्यांचो मोलादीक वांटो आसा अशें तो म्हणटा. राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत पावचे आदीं दर एक उलोवपी गोंयांत जाल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामां बाबतींत उलयलो. गोवा के बूथ के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है. संगठन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि, मगर हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं. भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में हम सब ने यहाँ से निर्णय कर जाना है कि गोवा के अंदर जो अस्थिरता है, गोवा के अंदर जो अस्थिरता है उसकी समाप्ति करने का हथियार अगर कोई एक है तो हमारे बूथ की रचना और बूथ के कार्यकर्ता है. मुझे बताओ भाइयों, सारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए, मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व के अंदर हम गोवा को मॉडल स्टेट बनाने के लिए तैयार है क्या? अरे ऐसे बताते हैं क्या गोवा वाले? जरा जोर से बोलो, तैयार है? हमारे संगठन को मजबूत करेंगे,
संगठन का विस्तार करेंगे, गोवा के अंदर अस्थिरता को खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 19 के चुनाव में दोनों सीटें जीतेंगे। जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर कर जीतेंगे। बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी विराज कामत. फाटल्या सप्तका सावन काँग्रेस पक्ष एकार एक आरोप करीत आसात. आयतारा भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत पावचे आदीं राज्यांत यंत्रणा कोसळ्ळ्या म्हूण तांणी निशेध केल्लो. वयल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोंयांत परत ये मेरेन भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक मुख्यमंत्री नेमपाक तांणी डेडलायन दिल्या. पळयात काँग्रेसीचें म्हणणें कितें तें. सरकार एका म्हणनाक जंय मुख्यमंत्रीच ना, जंय कॅबिनेट मिटींग जायना, थंय ताका आमी सरकार म्हणपाक कशेंच शकनाक. तांकां बदीबुद्ध दिवं, कारण ह्या सरकारा भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसा, जो भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो, एक वेगळ्या विचारान स्थापन केल्लो. पूण आयज तेजे मोगोचे आमदार सुद्दां थंयचे आसाक, ते सुद्दां मूग गिळून गप्प बसलेले आसाक. तांकांय कांय परवा पडलेली ना. ते भितर बाकीचे अलायन्साचे खूब पार्टनर आसाक, तांकांय कांय पडलेले ना. ते आयज सगळे लुटत आसाक. थोड्यां दिसता की मुख्यमंत्री ना म्हूण आयज मॅक्झिमम लूट करुया आनी एक सरकाराक जितली बॉल्सां भरपाक मेळटा ती सगळे बॉल्सां भरुया, हे आयज मंत्री सगळे काम करतात. जर मुख्यमंत्री ना तर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरच ना, आणि काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स ना तर देर इज नो बडी टू एड अँड एडवाइस दिस गव्हर्नर ऑफ गोवा. आणि म्हणून आम्ही निषेध करतात ह्या सरकारचो, तथाकथित सरकारचो जो अस्तित्वातच ना ताचो, तांच्या नेत्यांचोय करतात, त्यांच्या कडेन मागणी करतात. आज तूं गोव्यान पावता अमित शाह, ह्या सगळ्या घटनेचो तातडीन तो निर्णय घे. तुमच्या कडेन लाखांनी कार्यकर्ते आसात अशें तुमी सांगतात. एक कार्यकर्तो म्हणून एक मुख्यमंत्री हेंय तुमी सांगतात. आणि गेले 3 महिने तुमकां मुख्यमंत्री दिवपाक जायना, निवडून काडपाक तुमकां जायना. पांय उतार जाय त्या मात सकयल. दुसरे अनेक जाण कार्यक्षम आसात, काँग्रेस कडेन ते संख्या आसा. आजही आमच्या कडेन संख्या ती शक्ती आसा, ताकद आसा हे सरकार करपाक. पण त्यासाठी लागणारे जे कितें कायदेशीर सोयी तरतुदी करपाक जाय, घटनात्मकशी पावलां वेचपाक जाय, ती पावलां घेवपाक जाय तुमी. आणि आमच्या ह्या गव्हर्नराक आमी विनंती करतात, 20-20 दीस आमी दिल्लें पत्र अशेंच उशापना घालून न्हिदूं नाकात. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे भाजपात भितर सरतलो म्हूण वावडे उडटाल्यो, त्यो सगळ्यो ताणें भायर मारल्यात. फकत वावडे उडोवपाचो हो भाजपाचो यत्न अशें काँग्रेस म्हणटा. प्रत्येक जाणांक संशय आता दयानंद सोपटे वयता, दयानंद सोपटे वयता. आमदार जावन ह्या पक्षाचो गेले 14 महिने जाले. निवडून मिळून म्हणजे 11 मार्चाक रिजल्ट जालो. 15 मार्चान अफवा सुरू, दयानंद सोपटे गेलो, दयानंद सोपटे गेलो, खंयच आसा, खंय वचून आनी वयचोय ना. भाजपाचे काही मंत्री कालच्यान परच्यान जे अफवा घालतात की आयज अमित शाह जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष येता तांकां मेळपा खातीर आमचे आमदार काही वचपाचे आसात अशें म्हूण अफवा घालपाचो प्रयत्न जाता. जे सोशल मिडियाचेर अनेक वेगवेगळे प्रकार जे करतात ते इतलेच दाखयतात की तेंची भितर तेंचे आमदार खंय तरी आयचे मिटिंगेक उपस्थित रावची ना म्हणून असली घालतात. ते तांकां शिटकावणी दितात तेंच्या आमदारांक की तेंचे आमदार खंय तरी नाखुश आसात, खुश नात. आनी दुसरी अफवा घालपाचो प्रयत्न करतात काँग्रेसचे आमदार खंय तरी तेंचे कडेन लागीं आसात हे सांगपाचो प्रयत्न करतात. तेंच्या आमदाराक धाडस दिवपाक आयज आमचे आमदार सगळे आसात. काल जेन्ना पळयात आमचे सोपटे साहेबाचें आमचें नांव येयी, आयज तरी कशें उलोवन दाखयता तुमकां खबर आसा. सिल्वेराचें नांव येयी, ते हांगा आसात. राणे साहेब काल आनी एक व्हॉट्सअपाचेर न्यूज येयलो तो PCC प्रेसिडेंट नवो जालो म्हणून आनी गिरीश AIC सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी केलो म्हणून. हे सगळे अफवा घालतात. हे अफवांतल्यान एकूण ते एकच दाखयतात की तेंचे भितर फ्रस्ट्रेशन येयल्लें आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा जाल्ले नुवेचे ग्रामसभेत 2 मुखेल थाराव संमत केले. एक, प्रादेशीक आराखडो 2021 भायर मारचो आनी दुसरें, दायज थळाक कॉर्पोरेट हाऊस पळोवपाक दिवपाचो प्रस्तावूय कुशीक उडोवचो. रेजोल्यूशन आयज एप्रूव केलें ती रिवाइज बजेट एस्टिमेट 2018-19, एन्युअल अकाउंट 2017-18, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2017-18, रेजोल्यूशन घेतला स्क्रॅप रिजनल प्लॅन 2021, रेजोल्यूशन टू ओपोज adopt heritage
resolution to protect wetlands, resolution for work wells, testing of wells. दुसरे मुगेले आमगेली पंचायत अलग सिगरांनी पंचायत घर काढले आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स काढले. आज हे मार्केट कॉम्प्लेक्स डेड जाल्ले आहा. कांय थिंगा शॉप घेयले थोडे रेंट हारी कोताय बंद. हांव म्हणटा कितें हे मार्केट कॉम्प्लेक्स आमगे गांवांत जाय आहलें जाय म्हण लोकां हाडलें. हांव म्हणटा की शॉपां ओपन जावपा जाय. रेजोल्युशनां इम्पॉर्टंट रेजोल्युशनां 2 पास केल्याय. एक ओवरपोर्ट रिजनल प्लान फोर्स केला तो स्क्रॅप करपाचो आनीक रिजनल प्लॅन प्रिपेर करून जावो. ग्रामसभाच्या कमिटी काडोवची विलेज लेवल ते प्रिपेर करून ते रिजनल प्लॅनाक घालपा जाय. दुसरो रेजोल्युशन घेतला एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. ती आमी ओपोज कोताय मू. कित्याक जेन्ना हे एग्जाम्पल ओल्ड गोवा मॉन्युमेंट हेमी प्रायवेटांक दिले आनी तेम डिवेलॉप केले जायतू आमकां फ्री वचूं थिंग मेळचें ना मू. जेन्ना हे सगल्यो स्कीम येयल्यो चड जायत तेमी पयलें ग्रामसभा डिस्कस करच्यो आनी पब्लिकाक ओपिनियन घेवचो. आनी तिसरें सांगलें आमी आमगेलो एक PBR चलता पीपल बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर. सगळ्या ग्रामसभा मेंबर स्टुडंटां कडेन हें रिकॉर्ड करपाक आमगेलें हेल्प मागो जाय वॉलंटियर्स जाय मू. नगर नियोजन मंत्र्यान त्यांच्या गावांतल्यान PDA काडून उडोवंक नात जाल्यार ते तांचें आंदोलन चालूच दवरतले अशें गोंयकार अगेन्स्ट PDAन चिटकायला. आयतारा गोंयकार अगेन्स्ट PDAन तांचें 5 दिसांचें उपोशण सोंपयलें. तशेंच नगर नियोजन कायद्यांत भारतीय संविधानान केल्ली 73वी आनी 74वी सुदारणा आपणावची अशें तांणी परत एक फावट मागला. कांय गांव PDAत घेतल्यात ताचे आड आझाद मैदानाचेर 5 दीस उपोशण केल्लें. गोंयकार अगेन्स्ट PDA हे संघटनेचो निमंत्रक आर्थूर डिसोजाच्या जिवाक बरें ना जालें म्हूण ताका बांबोळे गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत व्हरचो पडलो. मात ताचेर फावो ते उपचार करून दोतोरांनी ताका घरा धाडलो. तांचे गांव PDAत हाडपाचें जर नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान फाटीं घेतलें ना तर ते तांचें आंदोलन चालूच दवरतले अशें तांणी शिटकायलां. 5 दीस जाले विजया कडल्यान एकूय स्टेटमेंट आमकां येवना आनी आज तळमळटा लोक. एक गोंयकार ल्हान भुरगीं पर्यंत जाणटी धरली जाल्यार तळमळटा हांगासर. जेवण सुद्दां नाका म्हणटा आमी फक्त 2 डिमांड जे आमचे आसा की PDA स्क्रॅप कर आनी 73rd 74th अमेंडमेंट जे आसा टिस्पीन घाल म्हणून सांगता. हें तर ताका समजना आनी एक स्टेटमेंट तो आजून पर्यंत तेणी काडलेलो ना. ते आज एक कार्यकर्त्याची मिटींग जाता BJPचे जंय 13,000 लोकांचे अनाउन्समेंट केल्लें आसा. अरे आज गोंय काबार जाता. आज त्या कार्यकर्त्यांक विचारूंक सोदता हांव जेन्ना गोंय काबार जाता तुमकां पार्टी इम्पॉर्टंट आसा काय गोंय इम्पॉर्टंट आसा? Now on 16th there is a board meeting and we hope and pray that all our demands, let it not be only GPPDA, that is only those villages are included for discussion, but many of our letters, that is from Arpara, Parra, Kandolim and Kalangut, have also come to your office and we hope and pray that these are also going to be included in the agenda. If not, the people will once again get agitated. This is the way which We'll hold this. Somebody this hold is it. what you want. You go in front, baby. You go in front. You tell them Tell what what- this painting is about. What This is about the Sheta, Tole and Dongo. This is the Sheta, the Dongor and the Tole. This is how you like Goa to be. And this is how we like Goa to be. Don't destroy it. And don't destroy it. पणजेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारा सकाळी उजगांवा MRF कंपनी कडेन एक माती घेवन वचपी ट्रकान मोटरसायकलवाल्याक उडयलो म्हूण लोक बरेच चाळवले
हांगा मातयेची बेकायदेशीर रितीन येरादारी करतात असो आरोप लोकांनी केला. ट्रक ड्रायव्हर आनी कंपनीन थंय चलयल्ल्या कामां आड कारवाय करची अशें लोकांनी मागलां. मातयेची येरादारी करपी ट्रकान मोटरसायकलवाल्याक उडयलो आनी ताका थंयच सणून पळ काडलो अशें लोकांनी गोवा 365 सांगलें. ताचे उपरांत सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन थंय कंपनीचें सुरू आशिल्लें बेकायदेशीर काम बंद उडोवचें अशें मागलें. मोटरसायकलवाल्याक मार लागला आनी ताका बांबोळे जीएमसीत एडमीट केला. आज सकाळी 9:30 हांगा एक्सिडंट जालो आनी ते मोटरसायकली थंय रोडार थंय एक्सिडंट केलो आनी गाडी भितर येवन ही गाडी दिसता ती तेणेन गाडी हांगा येवन खाली केल्या. एक्सिडंट जाला आसतना सुद्दां तेणें येवन खाली केल्या. हांगा जवळ जवळ तो 25 ते 30 मिटर सुमार हांगा येयल्लो आसा तो एक्सिडंट जावन सुद्दां. कळ्ळें. तेजे वयल्यान कळटा की तांकां कांय पडलेलेंच ना. तर आज हांगा एमआरएफाचें इलिगल हांगा डंपिंग चालू आसा, पिकींग चालू आसा. आज जे हेजे पिकींग करता पळय तेंचे कडेन कांय परमिशन ना. हांगा PWD लागता, PWD तेंचे परमिशन ना. मागीर हांगासर प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टी तेंचे कडेन परमिशन ना. हांगा ट्रान्सपोर्ट आसा, ट्रान्सपोर्ट रोड आसा, रोडाचेर तेंचे कडेन परमिशन ना. आयज कितें चलता पळय तेंचे इलिगल सगळें चालू आसा. आमी डेप्युटी कलेक्टराक पंचायती सगळ्यांक आमी परमिशन लेटर दिला. ओके. लेटर दिला पूण आज पर्यंत कोणी एक्शन घेतलेली ना. आज हांगासर एक्सिडेंट जाला ते ट्रान्सपोर्ट ट्रिपर आशिल्ली पळय ती भायर येता डायरेक्ट येवन एका धक्को दिलो. ओके. पर्यंत इंजर्ड जाला. आतां बांबोळे आसा. वयल्यान एक्सिडंट करून गाडी इगो थंय गाडी भरलेली गाडी खाली गेल्ली. हे सगळे हांगासर इलिगल चलता. कोड ऑफ कंडक्ट लागलेले तेन्ना तेंच्यांनी माड मारले. 4000 माड मारले तेंच्यांनी. हांगा 2 भाटां आसली. एक आमी स्वता मुनगार उडा आसले एका भाटान, एक भाट दुसऱ्याचे. कोड ऑफ कंडक्ट लागले तेन्ना तेंच्यांनी माड मारले. इलिगल आतां कोड बंद आसता तेंच्यांनी आतां मायनींग तेंचे माती चालू ओवरलोड हांगा डंपिंग फूल हायटलोड हांगा डंपिंग करता ते माती बिती. सगळें इलिगल चल्लां. उसगांवच्यान खबराकार कृष्णा नायक. दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुकेक आपली चली वालंका आलेमावाक काँग्रेसीची तिकेट मेळटली अशी आस्त राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान उक्तायल्या. वालंका अजून काँग्रेसीचीच वांगडी आसा आनी काँग्रेस पक्षान तिका तिकेट दिल्यार ती वेंचणूक लडोवपाक तयार आसा अशें तो म्हणटा. आयतारा आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री मडगांवां पत्रकारां कडेन उलयतालो. हाचे आदीं वालंकाक ही संदी चुकिल्ली कारण ती काँग्रेस पक्षांत भितर सरपाक पावंक नासली अशें तो म्हणटा. ह्या प्रस्नाचेर निर्णय घेवपाक अजून वेळ आसा अशें ताणें सांगलें. हांवें अजून मूळ ना. हांव NCP आहा आनी म्हगे चेडूं अजून काँग्रेसी आहा. काँग्रेसीन एलेक्ट जाल्ले, सिलेक्ट जावना, एलेक्ट जाल्ले. जेन्ना हांव एका मालान भायर सरलो तेन्ना त्या म्हजे बारा रावलें ना बाय. तें दिल्ली गेल्लें काम करपाक, बॉम्बे गेल्लें काँग्रेसीचें काम करपाक. पॉलिटिकली तें काडलो तेमी पूण तें काळ म्हूण तें सिंद्र जालें ना पूण तेणें काँग्रेस सोडलो. आतां तेका तो तिकेट दिली जाल्यार ते रेडी आहा. पूण हांवें अजून कोणा कडेन हें म्हणना कांय म्हणना. टायम आहा तेका, टायम आहा इलेक्शन. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.